मंगळारा दनपरा सुमार 2 वरांचेर ही गजाल एका राजस्थान रजिस्टर्ड जीपीन एका टू व्हीलरीक धपको दिलो। धपको लागतकीच स्कूटर एका खांब्याक आपटली आनी टू व्हीलर चलयतल्याक आनी ताच्या फाटल्यान बशिल्ल्या बायलेक बरोच मार बसलो। तांच्या तकलेक चड मार लागला। एक्सिडंट जाला ते पळोवन जीपीच्या ड्रायव्हरान जीपी सयत थंयसरल्यान मिरामार वटेन फुज्ज्यो काडल्यो। कांय लोकांनी तांकां पणजे कलेक्टरेट ऑफिसा कडेन जीप आडयली आनी ड्रायव्हराक ओडून भायर काडून बडयलो। ताका बरोच बडयलो आनी उपरांत व्हरून पुलिसांच्या सुवादीन केलो। गाड़ी साइड ले गाड़ी साइड ले चल गाड़ी साइड ले ना पुलिस ही का अरे दावला मुद्दा काय उडाला भाई साहब पहली बार हो जाओ ही गाडी साहेबा थोडी मोठी मला रिकॉर्ड मारली। गजाल घडल्या ती अशी। आईन पहिला गाडी लागले डायरेक्ट गेले राहून असताना गेले आईन अडवले ते वचन पुढे वचन दोग तीन जण अडवले मग राहून असले ते कितल्यांक जाले आता 15 आता जस्ट 10 मिनिटं जाऊन ना एक्झॅक्ट दोघांक घोव बैला दोघांक बायकीन आनी हांव जस्ट म्हाज्या कामार बशिल्लो आनी फाटोफाट ती बोलेरो गाडी येयली आनी फाटोफाट मारले हेंचेर घुसून ते खांब्यार पडले सारके खांब्यार पडले तेंचे रावंक जाय न्हू रावंक ना ओवरटेक करून डायरेक्ट फुडें गेले आनी दोघां एकट्याक एक्टिवा कडच्यान ताका ब्लॉक घालता तेजेर मारपाची गाडी फाटोफाट आमी गेले पळय तेन्ना रावयले ती गाडी तुम्ही ऑन ब्लॉक घातले आमी जालो ब्लॉक घातले ना रावपा नासले वचून डायरेक्ट हिंगा मिलिटरी ऑफिस ना डायरेक्ट थंय वचून रावले तेंच्यांनी ना जाल्यार गेल्ले डायरेक्ट गोयची गाडी ती गोंयची ना राजस्थान गाडी राजस्थान गाडी तिका डॅश मारून गेल्ले ते एक गाडीर कोण कोण असले हे गाडी तो घोव बायला एक इंजर्ड झाले ती बायलेक मातशें लागला घोवाक चड लागला तकलेक इंजर्ड होता सिरियस इंजरी पण ते गाडयेतले लोक आपले ऑल्कोहोलिक ते गाडी बाटली सापडल्या गाडी बाटली सापडली आम्ही गाडी बाटली पे आणि तो ड्रायव्हर सारखा ऑल्कोहोलिक जालो। ओके आता पुलिसांनी येले तिंका पुलिसांनी वेला हिंगा पुलिसांनी एक वेला प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकर आनी विजय ओमकार फळारी।